कदंबाच्या पास येवजणेक प्रवाशांकडच्यान बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा। पयल्या 2 दिसांतूच पास हजाराक तेंकले। कदंब महामंडळाचे अधिकारी बऱ्याच उमेदीन आसात। जून म्हयने मेरेन पासांचो आंकडो 40,000चेर पावतलो असो अदमास कदंबाचो उपसर व्यवस्थापक संजय घाटेन उक्तायलो। ते शिवाय 100 नव्यो बसी घेवपाची कदंबाची येवजण आसा। हातून एक एडवांटेज म्हळ्यार आमकां स्टुडंट्स जे म्हणटात तेचे कडले आय कार्ड आसा तांकां एक 15% म्हणटात ती आउट ऑफ 100% ओके वॉट एवर द टिकेट मे बी ओके तेतून 15% आमकां फक्त पे करपाक मेळटा ओके आनी फॉर द एडल्ट्स मिन्स हू आर सिनियर्स फॉर देम इट इज 30%। आनी पयलीं कितें जातालें की कंडक्टर जे आसले ते टिकेट्स दिनासले आनी चेंज खूब प्रॉब्लेम आसलो। सो सद्या आतां कितें जालां की पयशे दिवपाची गरज पडना। सो डायरेक्टली आमकां पास दाखयले की परत आमकां टेंशन ना की टिकेट दिवपा जाय किंवा चेंज आसा तशें। पयशे आनी आतां आमकां खूब म्हणजे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50 to 50% आमकां आनी सेवींग जाता आमचें। म्हाजो चेडो माशेलांतल्यान वास्को डेली कॉलेजीक वयता। आतां ताका दिसाक 30 रुपया खर्च आसलो पूण आतांच्या ह्या न्यू स्किमीचेर आमकां फक्त ताका 307 रुपया पडटा म्हयन्याक। पयलीं 900 रुपया पडटाले पूण आतां 307 रुपया पडटा म्हणजे म्हाका ऑलमोस्ट 600 रुपीज फायदो आहा। बाय जून एंड पर्यंत म्हाका दिसता 40,000 तरी आमचे ते पास होल्डर्स जातले आनी त्या प्रमाणे आमी गाडयांची वेवस्था केल्ली आसा। आतां 30-40 गाडयो आतां ह्या म्हयन्याक बांदपाक दितले। परत फुडल्या 2 म्हयन्या पर्यंत म्हणजे टोटल 100 व्हेकल्स वील बी एडिंग टू द आमच्या फ्लिटाक आमी एड करतले। प्लस आतां सुद्दां शटलाक जर लोड वाडलो ना जाल्यार खंयच्या रुटाचेर लोड वाडलो जाल्यार बस दिवचे अशें आमी प्रत्येक डेपो मॅनेजराक सुद्दां ऑर्डर्स दिल्ल्यो आसा। लग्नाची नोंदणी सक्तीची करपी कायदो गोंयांत लागू करचो काय ना हाचेर कायदो आनी न्याय विशयावेली संसदीय समिती विचार करतली। संसदीय समितीचो अध्यक्ष राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान बिरेस्तारा मिडियाक ही म्हायती दिली। हे समितीची बसका बिरेस्तारा पर्वरे जाली। संसदे मुखार आशिल्ल्या बिलाचेर लोकांची मतां जाणून घेवपाचें काम सध्या समिती करता। All over the country we don't have a law on compulsory registration of marriages. It's only in Goa that we have the law, you know very well. And since the government of India has introduced a bill in Parliament, it is called a Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2012. This Act of Births and Death is going to be amended to include marriages also. So this bill has been referred to our committee for scrutiny. That is to make marriages compulsory registration. Whether this law will be enforceable in Goa or should be enforceable in Goa. And we have got a better law. So this is one aspect which will be dealt with by the committee. In many places, including Goa, we don't have sufficient number of buildings or there are buildings where there are no facility. So such things were discussed. And we have asked the government of Goa to take benefit of a centrally sponsored scheme on infrastructure development for courts which is there in force. कला अकादमीचो 2010-11 वर्साचो गोमंत शारदा पुरस्कार मराठी लेखक डॉक्टर अरुण हेबळेकाराक फावो जाला। कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू वाघान बिरेस्तारा ही घोषणा केली। हो पुरस्कार मेळटलो म्हूण आपल्याक इल्ली लेगीत कल्पना नाशिल्ली अशें म्हणत दोतोर हेबळेकारान अजाप उक्तायले। अंदूचो म्हणजे 2010-2011 ह्या वर्साचो पुरस्कार हो सुप्रसिद्ध अशे गोमंतकीय लेखक जेणे आपल्या खास अशा विज्ञान कथांनी मराठी साहित्यान एक स्वताचें स्थान निर्माण केले ते गोंयचे फामाद साहित्यीक श्री अरुण हेबळेकर जांकां आमी सगळे हेबळेकर सर म्हणून वळखतात तांकां यंदाचो गोमंत शारदा पुरस्कार हो फावो जाला। आश्चर्य जालेंच मातसो आशिल्लो दुखो जालो कारण हें अनएक्सपेक्टेड आशिल्लें। असले पुरस्कार केन्नाय जे मनुश्य बरोवपाचें सगळें करून निवृत्त जालो आसता तेन्ना मेळटा। आनी हांव सद्या अजून सुद्दां बरयत आसा, पब्लीश जायत आसा, तरी सुद्दां म्हाका तो आतांच एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लो।
घेऊ एक व्यावसायिक विसर.